अचानक मारप जालें हेचे पयलीं तुमची दुश्मनी बीन कितें वळ दुश्मनी बीन कांय ना फकत इतलेंच की हांव थंय रावलो म्हणून तेजे फाटल्यान मदीं रावलो म्हणून हांवें म्हणलें फुडल्यान चल हितून म्हणटा तो येयलो फुडल्यान दादागी दाखोवंक लागलो. ते कितले जाण मारले? 8-10 जाण आसले. आनी खंयचे ते? मयड्याचेच म्हणटात ते आतां. ओके. हय म्हणजे तुका आनी तुज्या बायलेक मारले? हय म्हाजी बायल म्हाका फुडें गेली तेजे केस ओडले तिचे त्या दोळ्याचे मारले एकल्यान कोणी तरी एकल्यान तिजो आंखाडो मोडलो. हांवें सांगता तांकां बाबा ती बायल प्रेग्नंट आसा माफ कर म्हाका ते तेंचे पांय पडलो पांय नाक घसलून पांय पडलो तरी पूण आयकना जालें. फोटे घालतात कितें घालतात मागीर हांगा फोटो घालता हांगा दुखता आनी फाटी दुखता आनी हें सगळें सुजता हें मागीर मारले उपरांत मागीर तूं पुलीस स्टेशनार येयलो? पयलीं हांव घरा गेलो. ओके. आतां हांवें म्हाज्या भावाची फोन मारलो तो म्हणलो कंप्लेन कर म्हणलो कित्याक मागीर फुडें बेश्टें लफडी नाका म्हणून हांव तें आयकून हांगासर येयलो पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक. आतां बायलेचें कंडिशन कशें आहा? ती आसा ओके ती रडटा ती तिका गेल्लो आसा. सकाळ फुडें हांव बाजाराक गेल्लो आनी म्हाजो एकलो कामगार आहा ते. तूं खंय रावता तूं? हांव रावपी नासलोला तेन्ना कोण येतालो हांव मयड्या पावलो हांव आनी हांव देग रावलो ते दिसको झेवियर स्कूल आहा पळय वचपाक मातसो फुडें रावलो असो तो फाटल्यान तो एकलो म्हातारो आहलो तो म्हाका म्हणलो मदीं रावले रे हांवें म्हटलें म्हाका साडयान चल म्हटलें तो फुडल्यान मदीं रावलो आनी म्हाका म्हणलो तूं आपल्या वळखा थंय दादा घेतला म्हाका गाडी घालूंक लागलो. म्हाका गाडी घातला तूं आनी तूं म्हटलें म्हाका गाडी घालता आनी हांवें त्यो गाडी घातली. तो आपल्या वळखा म्हाका घट धरलो म्हाका हांवें हात सोडिल्लो हेजो आनी हांवें म्हटलें म्हाका धरता तूं म्हाका धरपाक हांवें ना म्हटलें. तूं कोण खंय रावता म्हटल्यार हांवें तोंड जालें झगडी गेली आनी हांव फुडें सरलो हांवें फाटी येयलो म्हणून हांवें रावंड मारलो आनी ताका फाट सोडयली म्हाजी आनी हांव घरा गेलो. तेणी म्हाजो नंबर नोट केल्लो दिसता गाडयेचो मागीर हांव म्हाजें शॉर्मा हावज हें आसा फूड कार्ट आसा बस्तोडा सर्कल ऑफ जॉय तें मातशें फुडें थंयसर हांव आमचे 5 सुमार चालू जाता तो 5 सुमार चालू केलें हांवें आनी कांय ना म्हटल्यार 8:30 जाली आनी ह्यो मागीर एकलो येयलो थंय चेडो दिसता तो येयलो आनी तो म्हणलो अदी गाडी कोणाची रे म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटलें हांवें म्हणलो तुजी गाडी तुवें कोणा हें चड उलयलो शाणपणां म्हणली हांवें सांगलें अशें जालें म्हटलें तो म्हणलो तुका चड उलोवंक जाय आसलो म्हणून राव मातसो बरें म्हटलें हांव म्हाजें ऑर्डर मारपाक चालू आसा म्हणजे मारता म्हटल्यार ऑर्डर दिली आनी दुसरी ऑर्डर घेतल्या म्हणून तेच्या हांगासर 2-3 गाडी वयल्यो आनी म्हाका खबर ना गाडी हांवें म्हाजें कामां बिजी आसलो सगळे जाण येयले धांवन म्हाका घर धरलो पयलीं हें ओडलें म्हाजें टी शर्ट ओडलें हांवें म्हटलें येवं नाका म्हटलें हांव सगळें येता म्हटलें ते एकल्याक लागीं शुटूंग मारतालो म्हाजें कितें सामान आसलें तें हांव सगळें येता म्हटलें सगळें देंवलो आनी येता म्हाका एकल्या पयलीं गोंयांत धरलो आनी धुकलो फुडें हाडलो तितल्या हांगासर एकलो आनी एकलो येयलो आनी मारीत रावले एकलो 10 जाण आसले मारीत आसले म्हणून आवाजान म्हाजी बायल धांवून येयली कितें जालें हांवें काय ना म्हटलें येयलें म्हाका घट धरली आनी हेंचेर मारप चालूच आसलें. कितले जाण आसले? 8-10 जाण आसले. आनी कितें घेवन मारले? थोड्यान मोटी मारताले थोड्यान रॉड आसले हातीन रॉड हांवें फक्त पयला आनी बाकीचे कितें फाटी म्हाजे कितें मारताले तें पळोवंक ना हांवें आनी कोण म्हणटाले की कोणाच्या हातीन पयतो आसलो म्हणून. ओके. कितें जाल्लें? आमी आयकलां की दनपारां दिसता कितें झगडी जाली तेन्ना हांव नासलेलें पूण आतां आमी शॉपार आसलेलीं न्हू थंय तेंच्यांनी येयले ते आनी गाडी घालूंक लागले ताका गाडयेनसून भायर सर म्हणूंक लागले आनी तो येयलो भायर येयलो तो ताका धरलो पयलीं मानेर तेज्या हांगा धरलें आनी थापड मारले तर मागीर हांव गेलें आडोवपाक आनी सांगता की नाका मारूं नाका तोंडान कितें तें उलया तुमी मारूं नाका आयकूंक ना तेणी सांगलें आपली बायल आसा नाका रे नाका झगडे नाका तरी हें मारिता हांगासर ताका नाकाचेर तेंच्यांनी कंटिन्यू उठ मारला आनी तें फ्रॅक्चर आहा डॉक्टरान सांगता इंटरनल सुद्दां हें आसा आनी तें जेम्सीन धाडटा म्हटलें ताका आतां. हें सगळें कितल्यांक घडलें? 1-2 वरां जातलीं. पूण मेन मुद्दो कितें आसलो मॅडम आतां मेन मुद्दो कितें आसलो? ते 15 जाण तरी आसतले 4-5 लोक येवन ताका सारके कंटिन्यूच मारले तकलेर हांगा मोठी मारता अश्यो सारक्यो हांगासर मारले ताका पांय मारला कानाचेर हातीन बी कितें आसलें कितले जाण हातीन कितें रॉड कसो कितें तरी आसलें आनी तो एकलो कोण तरी आसलेलो एक ब्लॅक शर्ट घालून कुणाल तें नांव कितें म्हणटालें ते कार्तिक अशें कितें तरी आसलेलें नांव तेजें तो म्हणलेलो की आमी पयते सुद्दां हांव म्हणूंक लागलो पयते बी हांव म्हणलेलो गाडयेन म्हणलें नाका रे हें करूं नाका म्हटलें
म्हणलें हय तुमकां कितें तें दाखयतात म्हणून लागलो आतां म्हाका सुद्दां तांकां सांगता प्रेग्नंट हा तरी बी तेंच्यांनी म्हजे तकले केस धरले ते काडी हे करता म्हणून केस मोडले म्हणजे बोटाचेर सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका फाल्यां डॉक्टरान सांगलां म्हाका यो आनी हें कर म्हणून हाडाच्या डॉक्टरान आनी सगळे रगात बी लागल्यात तेजे सारकी रक्त येयसर मारला ताका सगळें हांगासर आनी म्हाज्या हातीचेर तेंच्यांनी हांगासर ते काडीक घाले न्हू अशें तकलेर हात धरलेलो हांगासर सुद्दां मारला तेंच्यांनी म्हाका टोटल कितले जाण आसले मारपी आतां ते 2 गाडयो घेवन येयल्ले 2 गाडयो घेवन आनी सगळे व्हडले आसलेले जाणटे कशे आसलेले आनी 5-6 तरी जाण आसताले ते सगळे एकदम तेंच्यांनी ताका हें केलो हेतूर सगळे रावंड घातलो आनी मारूंक लागले ताका त्यामुळे चल वचया म्हटलें आनी ते मागीर हेजो गाडो आहा वडा पाव बी काडटा पळय थंयसरूच ताका हाडलो आनी तेंच्यांनी थंयूय मारलो ताका तो एकलो येयलो आनी फाटसून मारूंक लागलो अशें न्हू आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की पॅन्ट काड तुजी म्हण लागलो पॅन्ट देंवय म्हण लागलो जाल्यार हें करिना तरी तेणी पॅन्ट सुद्दां तेंची वयली तरी तेंच्यांनी ताका मारलो खूब मारला ताका ना तो पांयां ना हांव सुद्दां तेच्या पांयां पडलें हांव तेच्या ना तरी मारूंक नाका आयकूंक ना एक शब्द आयकूंक ना तो जाणटेलो आयकूनच घेयना तें पांयां पडटा नाका मारूंक ना आयकूंकूच ना तेंच्यांनी तुका न्याय मॅडम कशा तरेन जाय आतां न्याय कशा तरेन जाय ती जाय तांकां मारून पुलिसांनी तांकां हें करूंक जाय न्याय म्हणजे आतां पुलिसांक केस केल्या न्हू आमी पुलिसांनी हाडपाक जाय तांकां धरून आनी पळोवपाक जाय कित्याक मारलो तो सगळे जाणटे आसले ते एकूच जाणटो आसलो चडशे ते केद्या वखदां मारता हेका कोण जाणटो आसा कोण भुरगो आसा ते कितें कॅर करून घेवन बसला ते मॅडम हेचे पयलीं म्हणजे तुमी वळखता तांकां हेचे पयलीं केन्ना कितें जाल्लें तो सुद्दां तांकां वळखना फक्त तेंचे तोंडाक तोंड जालें म्हणून तेंच्यांनी इतलें मारलें ताका फक्त तोंडाक तोंड जाला म्हणून ते पूण आयज जालें म्हणून आयज जालें म्हणून आनी वयल्यान तो म्हणटा पळय 24 वरां भितर आपण तुका सोदून मारलो म्हणटा आपलो इतलो पावर हा पळय म्हणटा तूं कितें कर पुलीस स्टेशनार वच कितें कर असो म्हण लागलो तो पुलिसांक हें कर नाल्यार आपल्या गाडयेचो नंबर तेणी सारकें म्हाका चॅलेंज मारली आपल्या गाडी आपली आसा 4 व्हिलर तेजो नंबर मार हें कर तेजो चेडो तो एकलो भुरगो कसल्यो गाडयो घेवन येयलेले कांयच खबर ना हांव फक्त गाडयेचो नंबर बी काडला तुमी कांयच काडूंक ना कितें तें मोबायल काडून घेतला तेंच्यांनी हांव सोडटा ताका जाल्यार ते ताका लास्टाक मोबायल दिलो आनी ही आपली गाडी नंबर काडला तेजो इंटरनल हें आसा ताका ती धांवन आसलेलें जाल्यार ते कितें करतले आसलेले तेजे ते आतां इंजरीज जाता तेका आतां सांगलें न्हू फ्रॅक्चर आहा ताका हांगासर म्हणून कंटिन्यू मोठी मारले म्हणून नाका फ्रॅक्चर आहा तेज्या आनी तकलेकूय हें आसतलें म्हणून ते हांगासर मशीन दाखयता स्कॅनिंगाचेर ते जीएमसीन व्हरता म्हटलं ताका आतां जेमसीन व्हरता म्हटलं आमी मयडेचे तो मयडो तो आमी नासलोचे लागीं ते जाणा थंय आमची शॉर्माक गाडी आसता हो भुरगो थंय आसता म्हणून डेली तो जाणा वळखता आसतलो तो भुरगो हांकां वळखता आसतलो पूण हो तांकां वळखना न्हू सो डायरेक्ट सांजे ते तुमी शॉपाचे शॉर्माच्या गाडयेचेर आसतना ते येयले उगडटात आमी मरे 5 उगडिना फुडें हे 7-8 काळोखान येयले 8 8:30 दरम्यान येयले आनी भायर हाडलो आनी ताका मारीत रावले मरे 15-16 जाण तुमी येवन एकल्या मनशाक मारतात लोक सांगतात मरे पळयतात मरे हे हेकाय हाडले भायर सुनेकूय भायर उडून हाडले ताका भायर हाडले हय आनी केंसांक धरून भोंवडयले ताका आनी उडयले आनी तेजेरूय 2-3 थापडां मारली रागात ती सगळे ताका लागला सुनेकूय मारले हय अच्छा हे सगळें खंय जालें ते तारी शॉर्मा हावस आमचो बस्तारा जंक्शना कडेन नांव घेवन सांगूंक शकना बट हांव तुमकां फाल्यां सांगतलो की म्हाकाय एक 2-3 फोन येयले बट फाल्यां परवा तुमकां हांव सांगता की कोणाचें आनी कितें तें फोन ते बट कित्याक पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आहा सो म्हाका ते सगळें सांगून ते पुलीस इन्वेस्टिगेशन हें करपाची गरज ना सो पुलिसांक कित्याक तें इन्वेस्टिगेशन करून कित्याक आतां कशें आसा तीं भियाल्लीं ती एक्झॅक्ट सांगूंक शकना कितले आनी कितली 10 मिनटां 15 मिनटां लोकूय सांगता ते आतां तलवारी सुरयो घेवन येयल्ले म्हणून रायडींग आमी थंय तांकांय खबर आहा तेंच्यांनी वयल्यान सांगलां की आमचे कडेन सुरयो आनी पळते आहा तुमकां जाल्यार कातरुनी उडयता आनी तांकां थ्रेटनूय करून दिलें एक्चुली इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर हे भाशेन ताका जाला तर बायल तर नासली ताका बायलेन हाडूंक जाल्यार ताका मारतले आसले तेजे लेबर नासले जाल्यार सारकें न्हू एक बारीक पार्किंग इशूक लागून इतकें करप सारकें न्हू हें खंय तरी कितें सांग सोदता हेचेर सरकारा मेरेन अशें बारीक शिल्लक गोश्टी वयल्यान जर येदो व्हडलो सरकार खंय तरी क्रायम हें करपाक खूब प्रयत्न करता आमचें पुलीस डिपार्टमेंट खूब आतां तूं पळयशीत जाल्यार आमी म्हणटा क्रायम वाडले क्रायम एक्चुली कशें जाता क्रायम डिटेक्शन रेट वाडल्या पुलिसांची बट खंय तरी पुलिसांक फ्री हँड मेळना तो म्हाका दिसता आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान
पुलिसांक फ्री हँड दिवपाचो आनी हे जे असले कोण आहा पळय इवन ते आमचे BJPचे सुद्दां आसले न्हू तांकां कडक कारवाई करून सजा दिवपाची कित्याक हितून पॉलिटिकल हें पळोवपाचें ना कित्याक खंयचोय मनीस जर कितें रॉंग करता तें रॉंग तोच फाल्यां काय म्हाजो कोण आसना क्लोज ताका सुद्दां तुमी कल्पीट ताका हें करा कोणूय आसूं तो पण हें सारकें न्हू कितें घडटा तें आतां तेजें कंडिशन कशें आतां खूब मार लागलो चड हें जाला ताका हय ताका तोंडान खूब मार लागला सगळें आख्खें तोंड तेजी फूल किण्याला तेजें ताका रॉडांनी मारला खंय ते थापटां मारल्या मुठी मारल्या दाणे मारल्या फाटीकूय लागला तेजे बायलेचे हो फाट आख्खी तेजी बायलेची फाट दुखता तेजी तेजो हांगा हातान हात तेजो हें केला आनी तेजी तकली दुखता कित्याक ताका केंसांक धरून खंय मारला खंय ताका थापटांनी कितें 4-5 थापटां मारल्या खंय आनी एक जीव आहा म्हणून आयकलां पोटान आनी एक प्रेग्नंट आहा जीव आहा 3 म्हयन्याचे प्रेग्नंट आहा ते एक्चुली आयजूच गेल्ले ते हरशीं वचन आसले ते हरशीं तेजो दुसरो भाव आसतालो म्हटल्यार तो सद्या कामाक लागला दुसरे कडेन म्हणून हालीं ती दोगांय गोंयान तेजे 2 जाण मानाय आसले जाल्यार कितें आहा ते खूब जाण आसल्या परत तांकांय कांय करूं शकना न्हू पुलिसांक आतां हेजेर कितें सांग सोदता पळय पुलिसांनी सद्या तरी कॉपरेट केला आनी पुलीस कॉपरेट करता पुलिसांचें हें कांय ना बट हांव कितें म्हणटा कोणाचे फोन येवं तुमी स्ट्रिक्ट कारवाई घ्या आनी कल्पीट कोण आहा तांकां सारकें हें करा म्हणजे कोणाच्या दुबान ती सॅक्शनां बीन लावपाचें ती कमी करूं नाका हांवूय म्हाज्या एडवोकेटा कडेन उलयलां आमी आमची लिगल टीम काडटले अशें न्हू की आमी अशेंच सोडटले बट आमी सारके स्ट्रॉंग वयतले आमी हेचेर सारके कडक कारवाई करून घेतले आनी जाय जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां वयपी की हेचेर सारकी कारवाई जावंक जाय तो कोणूय आसूं हें कितें घडलां तें चुकीचें हितून कॉम्प्रमायज कितें तशें कांयच जावचें ना तांकां शिक्षा मेळोंकूच जाय आनी हेच्या फुडें तेंच्यांनी आनी कित्याक तेंच्यांनी सांगलां आमी फुडें कितें तें दाखयतलें म्हणून आतां तेजो भाव आहा तेजो बापूय आसा वाट एक परतो थंय रातचो तो एक जायसर तो गाड्यार आसा परतो येवन फाल्यां काय मारूं शकता ताका त्यांच्या जिवाक धोको आसा तर फुडें धोका ते सांगून गेल्या पळय सकाळी तेणी सांगलें आनी आतां सांजचो येवन मारलो आतांय परत तूं सांगून गेल्यार तुमकां कितें तें परतें सोडचें ना म्हणून सांगलें थंय कितें हे आतां सगळें खंयचें आतां कोण येयला आमकां कितें भुरगे मयडेचे म्हणून सगळ्या नासनोया थोडे ओके. बाकीचे कितले आहा तें खबर ना 4-5 जाणांक मयड्या नासनोया म्हणून आमी हें केलें पुलीस गेले आतां ते शोधान बीन कितें इन्क्वायरी मेवले आतां खबर ना कितें आमी मेडिकलाक आसा न्हू पुलीस आपली कितें ती इन्क्वायरी करता आनी सपोज पुलीस स्टेशन आमकां मेडिकलाक धाडला सकयल आतां PIन सांगलां कित्याक एश्युरन्स दिला की आपूण आयचे रातीक सगळ्यांक धरून हाडटलो ओके गाडयो कितें इनवॉल्ड आहा हितून हय तितून 4-5 गाडयो इनवॉल्ड आहा येयला आतां ते पळोवचें पडटलें पुलिसांनी सारकें हें व्हेरीफाय करचें पडटलें कित्याक तुका इतके मनीस काय तुका बेश्टे टू व्हिलरीन येवं शकना मारपाक एक 7-8 जाण आसले बाकीचे आसले ते उबे आसले भेलो घालून कितें हायर केल्ले आहा अशें कितें आहा मनीस हे इतले आतां कांयच करूं शकना इतके मनीस हायरूच केल्ले आसतले कित्याक तो कोण सकाळीं जाल्लो तो जाणटो आनी तेणें सांगलेलें तुका सांजचें कितें दाखयता म्हणून